Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आमचे रिएक्शन हेच आसा की एवरी टायम आमी सांगताले गोंयकारांक की केन्ना ना केन्ना हे भायले येवन हांगा गोंयान एकटे जातले, युनायटेड जातले आनी गोंयकारांक खंय ना खंय फाटी मारतले. आनी तेच आयज सद्याक जो कन्नडिकाचो स्टेटमेंट येयल्लो आसा तो हेजेरूच अवलंबून आसा की फाल्यां ते गोंय आपणाच्या हातीन घेवपाक सोदता. पयलू ते पंचायती लेवलाचेर ट्राय करतले, मागीर असेंब्ली लेवलाचेर. आतां तुमी पयला आसतलें असेंब्लीन पासून ते बसपाक लागलेले आसा आनी ल्हव असेंब्ली जावन फाल्यां सीएम गोंयचो जातलो, फाल्यां बाकीचे मिनिस्टर गोंयचे जातले. हे आमी पयलींच्यान सांगताले की अशें जावपाचें आसा म्हणून. ही वॉर्निंग सायन आमी पयलींच्यान दिताले आनी ताकाच लागून रेव्होल्युशनरी काउन्सिलाची स्थापना जाल्ली की गोंयकारांक खंय ना खंय युनायटेड हाडचो आनी गोंयकारांक खंय ना खंय फुडें व्हरचें म्हणून. मात आयज अशें दिसून येयला की भायरसून कोणी येता तो म्हणटा आपूण हांगा बसयतलो. आयज ते म्हणटा आमी पॅनल बसयतले. आयज ते पार्टी म्हणिना, आयज कन्नडिका म्हणटा ते कन्नडिकाचे पॅनल बसयतले म्हणटा. आमी आयज गोंयकारांनी युनायटेड जावपाक जाय, गोंयकारांनी गोंयकारांचो पॅनल बसोवपाक जाय. आयज तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी काउन्सिलाचो जल्म जाल्लो आनी तेका लागून आमी वावर करता. आतां तुमी पळयता आसतले हे कन्नडिका आयज म्हणटा की आमी हांगा येयल्या, पयलींच्यान आसा आनी व्हडलें कितें कितें सांगता. मात जेन्ना तेंचे कन्नडिका जेन्ना इनलिगलिटी करता तेन्ना कोणूच उलयना. हे सगळे ओग्गी आसता. आयज तेंच्यांनी आमचे सगळे कोमुलदार जागे कॅप्चर केल्ले आसा. कितलेच कडेन तुमी पळयता आसतले कोमुलदारीचे जागे आसा ते कॅप्चर केल्या. हे कोमुलदार जाग्याचेर केन्नाच कोण उलयना. इनलिगल धंदे करता, रस्त्यार बसून आनी खंय बसून धंदे करता ते तेंचेर केन्नाच उलयना. बाजार आमचे कॅप्चर केले, इनलिगली हे करता, बिचांचेर इनलिगली धंदे करता, हेजेर केन्नाच ते कांय म्हणना. मात जेन्ना ते म्हणटा आमकां रायट मेळपाक जाय, आमकां हक्क मेळपाक जाय म्हणटा गोंयचो, तेन्ना सगळे फुडें सरता आनी म्हणटा की आमी पंचायत इलेक्शनाक बसतले, आमकां आनी कसलो स्टेटस दिया, आमकां आनी कितें दिया. सो हें चालूच आसा तेंचें. मात तेंच्या आमी दुसऱ्यांच्या राज्यान गेले जाल्यार आमकां थंय तेंचो रायट मेळपाचो ना, जावं स्टेटस आमकां मेळपाचो ना, गोंयकारांक असो मेळपाचो ना. सो गोंयकारांनी आयज उठपाक जाय. आतां तुमी पळयता आसतले म्हादय, येदी व्हडली आमची म्हादय आयज चोरून येयली. ही म्हादय आमची गोंयची जी माय आसली ती चोरून येयली. ते माय गेल्या तेन्ना पासून तेंच्यांनी कांयच उलोवंक ना. तेन्ना पासून हे तोंड बंद करून आसले. समज तुमी गोंयचे नागरीक म्हणटा, आमी गोंयचे म्हणटा, नाल्यार तुमी हेजेर कित्याक उलोवंक ना? अजून पर्यंत हे कन्नडिका समाजाचे लिडर जावं कन्नडिकाचे कोण आसा तेंच्यांनी अजून पर्यंत हेजेर कित्याक उलोवंक ना? केन्नाच तेंच्यांनी हेजेर स्टेटमेंट करूंक ना, केन्नाच ते रस्त्यार येवंक ना, केन्नाच ते वावर दिवंक ना की आमी गोंयाक लागून ही म्हादय गोंयची आसा, ही गोंयाक लागून राखतले म्हणून केन्नाच म्हणूंक ना. मात जेन्ना तांकां म्हणटा की आमकां इलेक्शनाक बसपाक जाय, जावं आमकां कसलो स्टेटस जाय, तेजे पयलू ते एसटी स्टेटस मागताले. सो कसलो स्टेटस जाय जाल्यार ते भायर सरता, आमकां हांगा रायट मेळपाक जाय म्हणून. म्हटल्यार कितें, आयज ते आपणाची संदी सादोवपाक येयल्ले आसा आनी ती संदी सादोवनूच ते फुडें वयतले. आनी हेज्या फुडें हांव गोंयकारांक फुडें आव्हान करपाक सोदता की गोंयकारांनी आयज तरी तकली आपणाची जागी करपाक जाय. पंच मेंबरांनी, सरपंचांनी जेंच्यांनी तांकां हेल्प केल्या वोटींग कार्डां करपाक, जी इनलिगल ड्युअल वोटींग कार्डां करता, गोंयांत करता, भायरूय करता, तेंच्या राज्यांत करता आनी हांगा येवन वोटींग मारता, परत बसी भरता आनी थंय वयता, थंय वोटींग मारता. सो लक्षांत घेवपाक जाय गोंयकारांनी आनी ह्या पंच मेंबरांनी, ह्या एमएलएन, हे जितले एमएलए तांकां सपोर्ट करता तांकां वोटींग कार्डां करपाक. एक दीस तुमचीय पाय येतली की तुमी पंच आसा ते तुमकां भायर मारून ते पंच जातले, ते सरपंच जातले, ते एमएलए जातले, ते मिनिस्टर जातले, ते सीएम जातले. सो आमी लक्षांत घालपाक जाय, गोंयकारांनी लक्षांत घालपाक जाय की गोंयकार आमी, आमची जी अस्मिताय आसा, आमची जी संस्कृती आसा, जावं आमचे जे आमचो फुडलो ट्रेडिशन आसा तो आमी कशें राखतले हे आमी चिंतपाक जाय. आयज समज आमी चिंतना, आमचो जे लँग्वेज आसा ती कशी राखतली हे आमी आयज चिंतपाक जाय. समज आमी आयज हें चिंतना जाल्यार हेच्या फुडें गोंयकार असो उरपाचो ना, गोंयकाराचें अस्तित्व उरपाचें ना. हे सगळे भायल्यांचें अस्तित्व जातलें. आमी एवरी टायम सांगलां की भायल्यांचें अस्तित्व जावपाक आयज ते वावुरता आनी त्याच चालीचेर आयज तेंच्यांनी तो स्टेटमेंट केल्लो आसा की ते टोटल पॅनलां घालतले म्हणून आपणाची. आनी ते म्हणटा की आपणाचे ऑलरेडी कन्नडिकाचे खुबशे लोक ऑलरेडी एक विलेजीन जाल्ले आसा आनी खरी गजाल आसा, जाल्ले आसा. आनी हो आमकां अलार्मिंग एक अलर्ट आसा, जो अलर्टान आयज गोंयकार उठपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेका लागून फुडें सरलेले आसा की गोंयकारांक युनायटेड हाडून आमी गोंयकारांचो पॅनल करतले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचो पॅनल घालपाचें आसा, आमच्या भुरग्यांक आमी फुडें काडपाचें आसा. जे भुरगे फाल्यां तांकां आमकां भायल्यांची वोटींग नाका, आमकां गोंयकारांची वोटींग जाय. गोंयकार जे खरेंच गोंयाक लागून वावुरता, गोंयचे जे बरे आमी गोंय साल्वार करपाक लागून चिंतता ते आमी साल्वार करुया. नाल्यार अशें समज जालें जाल्यार गोंय आमच्या हातीन उरपाचें ना, गोंय सगळे भायल्यांच्याच हातीन वयतलें. तुवें म्हणलें की तेंच्यांनी म्हादयचो स्टँड क्लियर करचो म्हणटा तूं, मागीर कंटेस्ट करचे बिकॉज ते कर्नाटकासून
ऑब्वियसली तेंच्यांनी म्हादयचो स्टँड क्लियर करचो. तुमकां समज दिसता ना तुम्ही वचून विचारपाचें तेंच्या मिनिस्टरा कडेन. ते एकदां सांगताले की हांगा भवन बांदपाचें म्हणून कर्नाटकाक लागून एक भवन बांदपाचें, आमी थंय कर्नाटकाक भवन बांदून दितले म्हणून. नाल्यार तुमी आयज वचून कित्याक सांगिना तुमच्या मिनिस्टरांक जावं तुमचे जे व्हडले कोण आसा तांकां कित्याक सांगिना की आमकां म्हादय गोंयांत दिवची म्हणून. तुमी गोंयांत रावल्यार तुमी गोंयचे जेवण जेयता, गोंयचें उदक पिता, सगळे घेता, तुमी लायट घेता, सगळे जागे आमचे गोंयचे घेतल्या. सो तुमी वचून कित्याक सांगिना हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी ह्या प्रश्नाक जाप दिवची मुद्दम तुमी जेन्ना ही जाप दितली तेन्ना तुमी कितें खरेंच तुमी कितें आसा तें कळटलें. सो तुजो डिमांडू आसा की तेंच्यांनी म्हादयचें स्टँड क्लियर करचो, मागीर इलेक्शनाचेर वयचें. हय, ऑब्वियसली तेंच्यांनी म्हादयचो स्टँड क्लियर करपाकूच जाय. कारण म्हादय ही गोंयची माय आसा, आवय आसा, आनी हे आवयक राखपाचो हो हक्क आमचो आसा. आमी तेका लागून सगळे झुजताले. आख्खे गोंयचे लोक गोंयचे लोक म्हादयक लागून वावर दिलो. मात आयज पळयत जाल्यार कर्नाटकान ते म्हादय घेतलेले. आयज हांगा उदकाची कितलीशी समस्या आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा आख्खे गोंयभरान उदकाची समस्या आसा. आनी तितून वयल्यान म्हादयची येदो व्हडलो जो म्हादय आसली ती आमच्या हातींच्यान भायर गेल्ली आसा. आनी हें खंय ना खंय हेंच्यांनी चिंतूंक जाय. हे आयज फक्त सांगता कितें आपणाचें कितें जातलें, आमी हांगा रावतले इलेक्शनाक, आमी हांगा जिखोन येतले, आमच्या अंडर घालपाक सोदता, आमचो सत्ता करपाक सोदता. फाल्यां पंचायत समज तेंच्या हातीन गेली, फाल्यां ते कामां कोणाची करतली, गोंयकारांची करतली काय भायल्यांची करतली. आयज तुमी सांकवाळे विलेज पंचायत वचून पळया कोणाची कामां जाता ती, गोंयकारांची जाता काय भायल्यांची. आयज इंडस्ट्रीन पळया तुमी, आमच्यो इंडस्ट्री आसा, इतल्यो इंडस्ट्री आसून बसून आमचे भुरगे बेकार आसा. हें कित्याक लागून जाता? कारण आयज सगळ्यांचेर कॅप्चर करपाचो जो प्रयास आसा तो चालूच आसा. हो गोंय नाका स्टॉप जावपाक जाय. गोंयकारांक ग्रासरूटाचेर डेव्हलप करपाक जाय, कामाक लावपाक जाय. जावं पंचायतीन बसून जी कामां आसा ती गोंयकारांची बेगीन जावपाक जाय. जागे गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. हे आयज कितें जालां, कोणूय भायरसून येता, इनलिगली आमचे कोमुल्लाचे जागे आसा ते एनक्रोच करता आनी ते आपणाक जाय तशें बांदता आनी तेजेर कांय एक्शन घेयना. आनी सरकार जेन्ना येता तेन्ना सरकार म्हणटा तांकां आमी लिगल करतले. दिस इज टोटली रॉंग. आनी हे आमी हें कंडेम करता की अशें तांकां जे इनलिगलिटी चोरी कोण करता ताका चोराक तुमी घरा बरे भशेन दवरिता, ताका बरें घर बांदून दिता, जावं ताका घरान रावपाक दिता, फॅसिलिटी दिता. हें जावपाक जायना. कोण चोरी करता तेजेर बडी पडपाक जाय आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ओके. आतां गोंयभरांत कितलेशे प्रोटेस्ट जाले म्हादय वाचोवपाक लागून आनी कितलेशे लोक भायर सरले. मात जेन्ना कर्नाटका म्हणटा तेंच्या आमच्या समाजाचे आमी रावतले म्हणटा, आमी इलेक्शनाक रावतले म्हणटा, मात ते कित्याक लागून आजून पर्यंत खंयच्याच प्रोटेस्टाक भायर सरना. केन्नाच ते एक आपणाचो डिमांड घेवन वचोंक ना की म्हादय वाचोया, म्हादय आमकां गोंयाक लागून दवरुया, गोंयकारांक लागून दवरुया. तुमी म्हणटा गोंय, आमी गोंयांत जल्माक येयल्ले, गोंयांत आसले कितलीं वर्सां, आमी काम केलां गोंयांत, गोंयाक लागून काम केलां, सगळे म्हणटा तुमी. मात कित्याक लागून भायर सरना तुमी गोंय वाचोवपाक लागून? जेन्ना गोंयांत कितें कितें इश्यूज येता, व्हडले इश्यूज येता, जावं कोल रिलेटेड इश्यूज जाल्ले, आमचे व्हडले प्रोजेक्ट येताले, तेन्ना कित्याक लागून भायर सरोंक ना? म्हटल्यार तुमी कितें आसा, आपणाची संदी केन्ना साधोवपाची तें चिंतता, आपणाचो स्वार्थ चिंतता, फक्त स्वताचो स्वार्थ चिंतता. हें चिंत तुमी समज गोंयकार खरेंच गोंयांत रावताले आनी गोंयचे खरेंच तुमकां बरें जाय आसलें ना तुमी गोंया बद्दल चिंततले आसले, ना की कर्नाटका बद्दल चिंततले आसले. आयज हेंच जाल्लें आसा. आयज गोंयकारांक गोंयचें चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी गोंयचें चिंतपाक जाय. नाजाल्यार फुडें जे जावपाचें आसा तें व्हेरी डेंजरस आसा. हें आयज प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आनी तेंकां कर्नाटकाचे समाजाक तेंकां लिडरांकूय सांगूंक सोदता, तुमकां समज दिसता ना तुमी येया भायर सरा, प्रोटेस्ट करा, तुमी मेमोरेंडम पावया, तुमचे जे चीफ मिनिस्टर आसा कर्नाटकाचो तेका मेमोरेंडम पावया आनी तुमी सांगा की आमकां हांगा म्हादय जाय म्हणून, म्हादय फ्लो जाल्लो जाय, गोंयाक जाय म्हणून. हें तुमी सांगा.